अनमोड घाटार ट्रक आणि कंटेनरांमदी भिरांकूळ अपघात, ड्रायव्हर गंभीर जखमी, भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर केलो दाखल। ब्रेस्तारा राज्यांत 3 सचिवांच्या खात्यांच्या बदल्यांचो आदेश जारी जाला। रुपेश कुमार ठाकूर, मिहिर वर्धन आणि कुणाल अशी ह्या IAS अधिकाऱ्यांची नावां आसात। मोल्या राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, विजेची लायन तसेच रेल्वे ट्रॅकाचे दोट्टीकरणाक मोलेच्या थळाव्यांनी विरोध केला। विरोध करपी थळाव्यांनी शुक्रारा मोल्या पंचायत वांगड्यांक घेराव घालो। राज्यांतल्यो आर्थीक तसेच पर्यावरण समस्या सोडोवपा खातीर ऑक्टोबरात 5 दिसांचे अधिवेशन घेवचे म्हण आमदार सुदीन ढवळीकरांची मागणी। गोवा बोर्डाची 10वीची पुरवणी परीक्षा 15 सप्टेंबरासावन। कोविड स्थितीचेर वादळ सोंपले म्हण भलायकी मंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो गोंय आप पक्षाकडल्यान निषेध। डॉ. विद्या गावडे हिची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदार नेमणूक जाल्या। हे आयोगाचे पद फाटले कांय म्हयन्यांसावन रितें आशिल्लें। तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता। तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तसेच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो। लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा। देव बरें करूं।